फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले जाओ. साधो माय लत करूंक जायना तूं मायेन वरती भगवान आणि खालती सरकार तूं आज हे फॉरेस्टाचा अधिकार काय ना आसा तो फाटी काढून आज हो गांवाचो सगळो अधिकार सारको हांगा दवरचो आणि हे गांवा सारखे हे करून घेवचें. अरे मराने लाय रे कोणतरी, मराने लाय रे, मराने लाय बेगिना. एकजुटीन घराक सगळे भूमिपुत्र येयले ते तुमकां एक आव्हान करता लोकांक की आमी जे फुडें सरल्या ते आजच्या ह्या बोर्डानच जावचे ना. असले बोर्ड आमकां कितले फावट येवचे पडटले. खुंचो सरकार आनी कोण कितें आमी हे घेना जो पर्यंत मालकी मेळना तो पर्यंत आमी बायले भुरग्याक घेवन रस्त्यार उतरतले आनी आमची मालकी हक्क घेतल्या शिवाय आमी केन्नाच वगळी रावचे ना. इतले आमी ह्या गांवांनी हे जे हांगा सगळे भूमिपुत्र येयल्ले आहा तेंच्यानी आमचे कडेन ते प्रॉमिस केल्ले आसा, आमची एकवट केल्लो आसा आनी देवाची सगळी एकवट जावनूच आमी ही मालकी घेतल्या सोडचे ना. इतलीच आमची सांगचे. लोक पयलीं भियोन दीस काडटाले आनी स्वाभिमानान ते आपण जियेन आसले. तर जालें कितें, पयलीं तेंच्या थंयसर एकल्या मनशाक तेंच्यांनी हाडलो आनी तेका धमकी दिली, मार घालपाची धमकी दिली, तूं झाडां कातरता हें कातरता. तर अशें दिसता की फॉरेस्टाचे शिवाय हांगासर कोणूच ना. फॉरेस्टूच एक सरकाराचो सुद्दां बापूय. मेन म्हटल्यार उद्देश भूमिपुत्र. आमी भूमिपुत्र ही जमीन कोणची आमची, आमच्या जाणट्यांनी कसयली जमीन. आज हो फॉरेस्ट आमकां अनाधुनी करता. ह्या जाणट्यांनी कसयली, वाडा वडिलांनी जोडलेली, ह्या देवस्थान जोडला की आयज आनी काल न्हू. आयज आनी काल जोडला काय पिढयो जाल्यो आनी काय गेल्यो तें आमकां खबर ना. ही आतां फॉरेस्टा आनी आपली जागा म्हणटा. आमी फॉरेस्टाक हांगा घेवचो ना. ही आमची जमीन, आमच्यो मालक्यो आमकां जाल्या शिवाय हे मालक्यो आमच्यो करून दिवंक जायो. 70चे कोणचे आहो ते मालक्यो करून दिवंक जाय आमच्यो. पंचायत इन्वॉल्व आसतली किंवा नासतली हे आमी जनता ठरयतली. स्थानिक पंच या एरिया स्थानिक पंच किंवा सरपंच आसा आणि लोकांक खातीर दिल्लो निवडून दिल्लो पंच तेका गांव म्हणटा तेजे मत आसतलें. ह्या बद्दल काय वाद ना. तेन्ना भूमिपुत्रांचो सगळ्यांचो विजय, कित्याक सगळी गाराणें घालून हांगासर ह्या गांवांत जे कितें संकल्प सोडलेले आसात ते सगळे जाल्ले आसात. आनी हांव अशें आमच्या देवी कडेन मागतां, सातेरी केळबाय ब्राह्मणी माये कडेन, की हे आमचें व्रत आसा तेचो गोड असो शेवट जावचो. अंतीम म्हणजे भूमिपुत्र आमचो मालक जावचो